साळगांव मतदारसंघातले सौंदर्यीकरणा बरोबर वनसृष्टी वाडची आणि हांगाल्ली झाडां जी आसा ही भरपूर झाडां जावची। आमचे कडेन फॉरेस्टाची झाडां खुबशीं आसा, पण फ्रुट्स दिवपी झाडां ही लावप अशी म्हणून आमी ह्या पावसाळ्यान एक निश्चय केल्लो आसा। आणि ताचो एक भाग म्हणून आयज आमी जे आमचे रस्ते हांगा रुंदीकरण जाल्ले आसा, सौंदर्यीकरण जाल्लें आसा, जे टुरिजम डिपार्टमेंटान आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्लो आहा, तेजे दोनूय सायडींतल्यान आमच्या सालिगांव म्हापशा रोडाक आनी सालिगांवसून कळंगुटी जे रोड वयता जंक्शन आसा हांगा कमीत कमी एक 1000-1500 झाडां आवळ्याची आसूं, जांबूळ आसूं, बदाम आसूं आनी कोडूनीम आसूं, हेजी सगळ्याची झाडां जी आसा ही झाडां लावपाचो आमी निश्चय केल्लो आसा। फुडल्या एक वीकभर आमी आख्ख्या साळगांव मतदारसंघान अशेच तरेचो उपक्रम घेवन ही झाडां लावपाची आसा। मागीर एक निल्ला कार्यक्रम जातलो, किल्ल्यानूय कार्यक्रम जातलो, जेणे करून ही आसा वनसृष्टी आसा पळय, वनसृष्टी वाडची। आयज आमकां दिसता की पावस बरे भशेन पडटा, की गेल्या कितक्या वर्साचो जो प्रयत्न आसा सरकारचो आसा, लोकांनी जो प्रयत्न घेतलेलो आहा झाडां लावन, ती झाडां कापली वताली, ही झाडां बऱ्या पैकी आतां लायली वयता, तेका लागून हो पावस सुद्दां बरो जाता। मदींचो पावस कमी जाल्लो, पण आतां बऱ्या पैकी पावस जाता। तेजें एक कारण म्हणून, तेजो एक बरें उदाहरण म्हणून आमी झाडां जी आसा, जी वनसृष्टी आसा आजू बाजूक ती वाडलेली आहा। तेका लागून हांव अपील करता की आमच्या साळगांव मतदारसंघातले जनतेक, गोंयच्या लोकांक की प्रत्येक जाणान कमीत कमी एक झाड लावचें प्रत्येक पावसाक। आणि जो सीजन स्टार्ट जाता पावसाचो तेन्ना जर एकट्यान जर झाड लायलें, 15 लाख जर आपली झाडां लायलीं, कमीत कमी भितरली 7-8-10 लाख झाडां वाचतलीं, जेणे करून प्रत्येक वर्सा ॲड जातली आणि आमचें गोंय आहा तें हिरवेगार, पाचवेगार आमकां पळोवंक मेळटलें।